गोंय आज मनयता 35वा घटक राज्य दीस राजभवनार खासा सुवाळो. आदले मुख्यमंत्री गोंयचे उद्देगीक शिक्षणीक पर्यटन मळार मोठे योगदान दितल्यांचो भोवमान. डॉमनिकाचे घर सीज करून लॅपटॉप पत्रां तपासची, सगळी कर्मां भायर सरतली. हिंदू रक्षा महाआघाडीची मागणी. मुख्यमंत्री म्हणटा घर सीज, तपास चालू, धर्मांतरा खपोवन घेवचे ना. जीएमसीच्या हॉस्टेलांत ड्रग्सांत सापडिल्ले शिकाऊ दोतोर तिकेट डिनान काढली ऑल. युवा काँग्रेसीक एडिट दोतोरांचो पुळको. माफियांचेर खंय एक्शन घेयात, दोतोरांचेर न्ही. रेल्वे डबल ट्रॅकाक रेग्युलर फॉरेस्टात 2278 झाडांची कर्नाटकात कत्तल. कर्नाटकाची झाडां मारूंक घाई कित्याक, झाडां पावली खंय, काही ब्रिगेड मागतात चौकशी. गोंयांत टोमाटान गाठली 180 रुपया वयल्यान एका दिसात परत 100चेर. भाजेकार म्हणटा पावसान पीक कुसले. क्रेटी फाटल्यान 300 रुपया वाड. गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेरामाची कार्डिनल म्हूण बडटी. व्हॅटिकनसान पोप फ्रांसीस हांणी जारी केलो आदेश. 21 नव्या कार्डिनलांत 2 भारतीय, दुसरो हैदराबादचो. मान्सून केरळात पावलो. ब्रेस्तार म्हणल्यार गोंयांत. गोंयचे वेधशाळेचो फुडले 2 दीस येलो अलर्ट. गडगड जगला मारून पावस. नुस्तेमारांनी दर्यान वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी. कारवार नंदनगंधा वागेवाड्यार एक्सायजाचो घरांत छापो. फेणी, सोरो, बियर धरून गोंय बनावटीचो 69,000 रुपयांचो सोरो धरलो. एकल्याक अटक. दोडा मार्गार कुडाचे न्हंयत मामा भाजीक मरण. ताळगांवचो 55 वर्सांचो ॲडव्होकेट विजय पालेकार, हरमलची 13 वर्सांची भाची तनिषा ठाकूर बुट्टलेक वाचोवंक गेल्ले कडेन दोगांय गेली. म्हापशा आनी हळदणच्या लोकांक थाकाय. तार न्हंयवेलो पूल लोकां खातीर आज सांजे जाता उक्तो. गोंयचे घटक राज्य दिसा मुख्यमंत्री करता उक्तावण. हणजून पुलिसांनी वागातोरांत धरलो ड्रग्स डिलराक. म्हापशा डांगी कॉलनीत रावपी मूळ पश्चिम बंगालांतलो मासूम रहमानाक 1300 ग्राम गांजा सयत अटक. राज्यांत चोरयो एकार एक चालूच. फोंड्यात दत्तगडार लग्नाक आयिल्ल्या भाड्याच्या रुमांत राविल्ल्या जोडप्याचे 2.5 लाखांचे भांगार चोरले. रुमाची खेळी मोडून चोरी. गोवा डेअरीन केल्ले दूध दरवाडीचेर दूधकारांक उमेद. 4 रुपया दरवाड, 2 रुपया डेअरीक, 2 रुपया दूधकारांक. दूधकार म्हणटा डेअरीन प्रोत्साहन दिवचे. खावडीचो प्रेसूय मातसो देंवयचो. पाकिस्तानान ड्रोनाक लोड करून धाडिल्ले 7 ग्रेनेड, 7 मॅग्नेटिक स्टिकी बॉम्ब. कथुआ वाठारांतल्या जम्मू काश्मीर पुलिसांनी वडयले. अमरनाथ यात्रेच्या फाटभुंयेर अलर्ट. बनावट 500 रुपयांच्या नोटींचा आकडो दुप्पट मायज वाढलो. 2000च्या बनावट नोटींची 54% मायज वाढ. आरबीआयचो रिपोर्ट. विरोधकांचो मोदी सरकाराचेर नोटबंदी वयल्यान हल्लाबोल. नेपाळ पोखरांतल्या 22 पॅसेंजरांसयत तारा एअरलायन्साचे विमान लाते दोंगरात न्हंयच्या वाठारांत कोसळ्ळें. रेस्क्यू टिमीची स्पॉटार धांव. विमानात 4 भारतीय, 3 जपानी. चार धाम यात्रेत वेगवेगळ्या कारणांक लागून आनीक 8 जाणांक मरण. यात्रा सुरू जायत सावन आज मेरेन यात्रे वेळार सोपिल्ल्यांचो आंकडो जालो 99. मायक्रोसॉफ्टाचो को फाउंडर बिल गेट्सान केली भारताच्या कोविड वाशिनीकरणाची तोखणाय. स्वित्झर्लंडात वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमात आरोग्य मंत्री मांडविया बरोबर बसका. पंजाबी गायक काँग्रेस फुडारी 29 वर्सांचो सिद्धू मुसेवालाचो खून. पंजाबातल्या मानसा शारांत गाडयेन वतना अनवळखी शूटरांनी केली फायरिंग. बरोबरचे 3 जाण इंजर्ड.
एशिया कप हॉकी सर्तीत सुपर फोरात भारतान खडेगाड मलेशियाक 3-8 3 गोलान हाडयले.